आज इमाकुलात सायबिणीच्या पोरबी निमतान आमी खुशाल जाता आनी संतोसता. खरें म्हळ्यार ही परब आमी दर वर्साक 8 तारखेर करता, पूण ह्या वर्साक 9 तारखेर आमी ती केल्या, कित्याक कालचो आयतार क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी आयताराचें व्हडटेपण राखून आमी दुसऱ्यो परबो ह्या असल्या आयतारांक करिना. ताका लागून आज ही दोबाशान हे फिरकोशीन आमी परब मनयल्या. सायबीण माय आमची माय आनी तिका देवान न्हूच हातकावीण कोर्ब संभोवली, इश्कोळूंक कोर सुमोवली, पूण तिचें जिवीत कुरपेन भरून तिचें आख्खें जिवीत कोर ही पातकाविणेची येयली. आनी हे भाशेन आमकांय देख जाली, आमी बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळोले कुरपेचें जिवीत जिवन. आमकां सगळ्यांक ही आवय आजकेरी उलो मारता. जी कुरपा देवान आमकां दिल्या ते कुरपेच्या आदारान आमी जाता तितलें बरें करूंक, वायटाचो भस्म करूंक आनी हे भाशेन बरी खबर परगटून आमी दुसऱ्यांक बरो आशाच्यो गुणां सांग. हांव सगळ्यांक आनीक एक फावट हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी सायबीण मायचे मसोतीन उकोट तेणी तुम्हा सगळ्यांक हांव दिता. इमाकुलात कोसेसांव सायबिणीची परब सोमरबल्या. सकाळी तावन आमची मिसा सायबिणीची चालूच आसली. पयलें मीस 5:30 वरांचेर जाले इगोजे भितर. त्या उपरांत 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन जाले ओपन एअर भायर इगोजेच्या आदरार. आनी 8 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन भायर जाला. हे मीस खेरीत भाशेन आमच्या इगोजेच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडला आनी ताणें बरे तरेन गायनां केल्या आनी देवाचें उतर परगटला. आनी ह्या मिसाचो मुखेल यादनीक आसलो फादर साबियो सिल्वा, गिरींचो कापेलांव तो. आनी हेरूय बाकीचे पाद्री आसले, जेजुइट्स आसले, फादर रॉनी, फादर साबियो, फादर एडमंड हे आसले. आनी मागीर आतां 10 वरांचे मीस व्हडलें दोबाजीक मीस ते आमच्या आदारी बेस साहेबान सोमोरबला. ताचे बरोबर आमचो डीन आसलो फादर पियो आल्मेदा आनी हेर बाकीचे पाद्री आसले, पाद्रीगारी आसलो, हे हांव आनी आमचो असिस्टंट पातकूर आसलो. आनी आमच्या बेस साहेबान एक मेसेज दिल्या की सायबीण माय आंकवार मारिया तिका कसलेंच पातोक ना, पातकाची सावळी पुर्यान ना, तिचो गर्भ सोंबोव निश्कोलूंक जालो. आनी ती आमकां एक नामुणो, एक देख, एक मॉडेल, एक बऱ्या जिविताचो ह्युमन लायफ आनी क्रिस्टियन लायफ म्हणटकूच ही मेसेज ताणें उदाहरणां दिवन, एग्जाम्पल्स दिवन लोकांक कन्विन्स केल्या. आनी लोकांक आमचे पोरजेक जायतो भावार्थ आसा, परवसो आसा आनी व्हडलें डिवोशन आसा आंकवार मारयेचेर. आतां ह्या नोवेनाच्या मिसांनी आनी आयच्या परबेच्या मिसांनी जायते पिलग्रिम्स आसले, यात्रेकार फ्रॉम महाराष्ट्रा. हांव फकत प्रांताची नांवां घेता. महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आनी त्या भायर भायले दुसरे इंडिये भायले गांव आसले, पोर्चुगल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आनी डेन्मार्क, तेवूय बी येयलेले. एक कारण म्हटल्यार ते येवपाक कित्याक एक्सपोजिशन घेवन फ्रांसीस शाबेराच्या रेलिकाचें चालू आसा म्हणटकूच ते हांगाय येता आनी दर्शन घेता आनी मिसाची भेट भेटयता, पाद्री हाडटा ते. म्हणटकूच आमकां एकदम खुशालकाय भोगता ह्या वर्सा ही आमची परब इमाकुलात कोसेसांव सायबिणीची सोमरबो.